सेंट जोझफ वाझाचे फेस्त सांकवाळे जाताले। फाटलीं 2 वर्सां जोझफ वाझाचे फेस्त सेंट जोझफ वाझ चर्चींतल्यान पुराभिलेख आनी पुरातन वस्तू संचालनालयाच्या ताब्यात आशिल्ल्या सांकवाळेच्या फ्रंटिसपीस ऑफ सांकवाळे हांगा जाता। सांकवाळेचे लोक म्हणटात इतलीं वर्सां हांगा फेस्त जाताले, आतां ते दुसरे कडेन कित्याक व्हेले? इतले खर्च करून चर्च उबारल्या ती बंद दवरल्या, ती उक्ती करून सकाळचे जावपी मीस करपा खातीर दिवचे अशी मागणी केल्या। जरी तर लोक गांवचो चाडवून आबूज जाय कितें जालें तितून आमची जबाबदारी आमी शांतिकायेन एक वस देखून आमकां एक मीस आहा ते मीस मागताय। लोक आसतना गांवच्या लोकांक कसलोच अधिकार ना म्हणटाय आनी आमच्या धर्मान खंयचे सक्रामेत आसलोले 10 दीस देखून सांतवारी बंद दवरपाक हें वडिलांचें सारकें उन्ना सारकें तुमी गोंयच्या लोकांक पळयचें आनी तेन्ना तुमी तांकां सपोर्ट करचो, नाजाल्यार आमी तर सारकें जाताय तेन्ना आमी तुमकां गोंयच्या लोकां लागीं सपोर्ट मागताय। आनी ही सांतवारीन 7 मीस जाताले, एक मीस दवरचे ही आमची मागणी आहा। व्हड डोबाजान फेस्त जातालें आनी आमी बारीक लोकांक मोजत दिन ती सांतवार हें केल्या आनी तेजें सांत जाल तेन्ना सगळे लोकांनी एकठांय जावन बरे भाशेन केलें। हें तेणी तिंग कित्याक करूं ना, सगळा कित्याक करूं ना, तिंगा करपाचें सांत जालें तेन्ना हिंग कित्याक केलें? लोकांक उमेद येयली, गांवच्या लोकांक उमेद येयली हें फेस्त म्हूण हे भाशेन जा आनी 1 वर्सा केलें आनी दुसऱ्या वर्सा तिंग वयली। आतां आमच्यान तिंग वचोंक जायना, आमकां एकूच मीस जाय हिंगा। फेस्त हांगसर बरे भाशेन जाता। अचानक हेणी हे फेस्त थंय गेला आनी आतां प्रॉब्लेम कित्याक एक जर गांवचे जाणटे लोक मागता एक तरी मीस हांगा दवर हे जाणटेल्या खातीर, कित्याक तांकां वचो मेळना थिंगा चलो वयता कशें कितें हे जाणटेल्या खातीर जर हे हांगसर हे आमचे चर्चीचे जे मुखेल आहा ते जर हे गांवची हे डिमांड जर मानूं शकना जाल्यार म्हाका दिसता हे खंय तरी हे सारकें न्हू, चुकता खंय तर चुकता, अजून चूक सुदारया। गांवां पेटवून उबारू नाका, एक फावटी गांव पेटलो मागीर थिंगा आनी कोणाली शाणपण आयकोपा जावपा ना। कित्याक ह्यो चर्ची कोणा लागून आहा? चर्ची आतां गांवच्या लोकां खातीर, बायलां खातीर न्हू, प्रत्येक गांवांत चर्च आहा। ते वाठारांत ती चर्च दवरल्या। हांगसर ही जी चर्च आहा ही सांकवाळकारांची आमची चर्च, तेन्ना हे सांकवाळकारां हांगसर जो डिमांड आहा तो बिशपान मानून घेवचो आनी बेगीचे बेगी हेचो फैसला करून एक मीस तरी हांगा दवरचे ही मागणी आहा आमची। आनी हे सगळे आमी हिंदू सगळे भायर सरतले। लास्ट वीकान रिप्लाय दिला की आमी तुमकां हे मीस दिवंक शकना, कित्याक ते मीस नोयना थिंगा स्टार्ट जाता, तुमी मीसाक थिंगा वयचें म्हूण। आमी मागणी फकत केलां ते फेस्ता नोयनाचें मीस न्हू आनीक फेस्ताचें मीस न्हू, डेली आतां रेग्युलर मीस जाता तेजी मागणी केल्या। कित्याक हे इगोज आमी लोकांनी बांदल्या आनी ती बंद दवरपा जायना। ते बंद दवरता आपल्याक जाय तेन्ना आनी फेस्तां थिंगा वता, तें जावपाक जायना। म्हणटकीर रेग्युलर मास जें 7 जाता तें लोकांची मागणी 7चे मीस आमकां हिंगा जावचें डेली, ते दिना म्हूण केलां। ताका लागून पोचतो लोक आतां उतामूड जाला। ते म्हणटा आमकां कित्याक दिवपाक जाय? आमी तुमकां फेस्ताचे मीस मागोंक ना नोयनाचे मीस मागोंक ना, आमचे सांकवाळीचे रेग्युलर मास। पुराभिलेख आनी पुरातन वस्तू संचालनालया कडेन आशिल्ल्या जाग्यान फेस्ताक नीज गोंयकार रेव्होल्युशन फ्रंटान विरोध केला। सोमारा पुराभिलेख आनी पुरातन वस्तू संचालनालयाक तांणी निवेदन दिलां। नीज गोंयकार फ्रंट म्हणटात फेस्त पयलीं जातालें थंयच जावचें, पुराभिलेख आनी पुरातन वस्तू संचालनालयाच्या जाग्यान जावचें न्ही। गोंयकारपण म्हणपी गोंय फॉरवर्डचो मंत्री विजय सरदेसायन गोंयकारपण सांबाळपा खातीर वावुरचो अशें नीज गोंयकार फ्रंट म्हणटा। 350 व 450 वर्सां आमचे पुर्वजांचे थिंगा फेस्त जाताले आनी एक आमची गोंयच्या लोकांची परंपरा आहा, सगळीं फेस्तां एक जाग्यार जाता। आयज देखून खंयचेच गोंयांत एक फेस्त वो कितें जात्रा ह्या जाग्यार साकून दुसऱ्या जाग्यार केन्नाच शिफ्ट करूंक ना। आनी ही म्हाका एक आमचे विजय सरदेसायाक मागणी आसा, गोवा फॉरवर्ड तूं वतलो जाल्यार ही आमचे गोंयकारांची परंपरा आहा त्यो फुडें काबार करूंक दिनाका। फुडें व्हरप इतलीं वर्सां थंयसर जातालें तें परत हाडपाक तुज्या हातांत आसा। इकॉलॉजीक हें तुवें सांबाळून दवरपा जाय, थंयसर जाता तें इलिगल जाता तें बंद करपाक तुका हक्क आहा। आमी सांकवाडकारांनी
लोकांनी आमचे जाणटे लोक आसून एक मीस मागलें थंयसर एक मीस करपाक, तें आमकां तुमच्यानी थंय दिवंक जायना. जाल्यार इतले देस्पेस करून इतले लाखांनी पयशे मोडून थंयसर करूंक तुमच्यान कशें जाता. जाल्यार आमची ही परंपरा उरली खंय, गोंयकारपण उरला खंय. ओल्ड आसल्यार थंयच जावंक जाय. आमी लोकेशन मागना, हें फेस्त आमचें मागणेचें न्हू, आमी आसा थंयच मागता. आमी तें थंय व्हर म्हणून सांगूंक ना तांकां. इतलीं वर्सां आमी फेस्त मॅनेज करता, लोक ट्रॅफीक सगळें, आनी आतांच तांकां इतली हें जाली काय ती फेस्त करूंक जायना म्हूण. आमकां फेस्त करपाक लुगार पासून हिल कटिंगाचें परमिशन मेळ्ळें, हेंच्यांनी लास्ट मिनीट बंद उडयलें. सगळें फ्री करून मेळटालो, पार्किंग प्लेस आनीक फेस्त करूंक मांडो घालपाचें तें सगळें एप्रूव जाल्लें ताणें बंद उडयलां. ह्या खातीर म्हाका दिसता हें सगळें करप्शन चलता म्हूण. इवन आमच्या क्रिस्तांव धर्माचे वडिलांचे ते करप्ट जाल्ले आसात, ते कांयच पळयना. तांकां जाय पयशे, आनी पयशांक लागून हें फेस्त थंय येयलां. कसली सभा घेतले जाल्यार पुराभिलेख आनी पुरातन वस्तू संचालनालय परवानगी दिना, जाल्यार फेस्ताक परवानो कसो दिला, असो प्रश्न चंद्रशेखर वस्तान केला. हे लास्ट इयर हेंच्यान केलें. आयज जे काल आमकां तेणी रिप्लाय दिला, तो म्हणटा ते फेस्ता खातीर आमकां थंयसर पब्लीक मिटींग घेवंक दिना. लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. आतां म्हाका सांग, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जर आसा जाल्यार आर्कोलॉजी सायडीचेर फेस्ट हें कोण करता. आनी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाचें म्हणणें आसा आमी फेस्ताक थंयसर परमिशन दिना. जाल्यार हें सरकार हें कशें फेस्त करून दिता. जे 350 वर्सां जे आमचे सांकवाळचे भाव आसा तेजे 350 वर्सां थंयसर सेंट वाजाचें फेस्त जातालें, थंय त्या जाग्यार फेस्त न दिता आनी ही न्यूज सायटीचेर दिल्लें आसा आर्कोलॉजी सायटीचें. हें सामकें कायद्यान खंयसरूच बसना. ह्या खातीर आमी आयज ऑब्जेक्शन दिलां. आनी जें कितें आतां हेच्या फुडें लॉ एंड ऑर्डर कितें जर प्रॉब्लम जालो जाल्यार हेका सरकार गव्हर्मेंट हें जे स्टेट गव्हर्मेंट आसा ताका रिस्पॉन्सिबल आसतलें.